म्हाका आयज चड दूख भोगता आमचो गांवचो भाव जोजफ डिसूजा हो आमच्या गांव भाव आसत तो आमकां आमचे मदें ना आयज तो कांय दीस फाटीं पिडात जाल्लो आसा आनी दुसरे खातीर हांव चड आनी चड देव बरें करूंक म्हणटा यूथ युनायटेड सिओलिम हांचो एक ग्रूप आहा आनी ह्या ग्रुपान खुबसो आदार दिला आमकां सिओली कॉन्स्टिट्युएन्सीन आनी तरी ते दीत आसात. आयज ते जोजफ म्हणटा पळय तो भायर पडलेलो आहा भुरगो आनी ताच्या घरा तांणी आयज सॅनिटायज केला आनी तशेंच आनी 2-3 सुवातांचेर ते वयतले आयज सिओलीन. हांव तांकां चड आनी चड काळजांतल्यान देव बरें करूंक म्हणटा कित्याक ते कितले पयस सगळे सगळे टुगेदर जावन हिंगा येयल्यात. यूथ युनायटेड शिवोलेच्या अंडर आमी एक प्रोग्राम चालू केल्लो शिवोले कॉन्स्टिट्युएन्सी खातीर. पयलीं म्हटल्यार आमी अंजुना आमचो जो पंचायत आसा त्या वाठारान आमी गेले 1.5 म्हयनो जालो ही एक्टिविटी आमची चालू आसली अंडर द मोटीव वी केअर फॉर यू वी केअर फॉर ह्युमॅनिटी आनी टुगेदर फॉर शिवोलीम हो असो एक धोरण धरून आमी सगळे फुडें सरले. आमचे जे युवा आसा पूर्ण शिवोले कॉन्स्टिट्युएन्सीचे हे सगळे एकी कडेन येवन आमी फ्री कोवीड व्हेकल सर्वीस फॉर पेशंट सुरू केल्ली. त्याच्या अंडर म्हाका दिसता कमीत कमी आयच्या डेटीन आमी 91 पेशंट्सांक शिवोले PHC आसतले आजिलो आसतले किंवा GMC आसतले हांगा पावयले. मागीर आमी फ्री जो फूड आसा लंच आनी डिनर ज्या घरांनी फूल फॅमिली कोवीड जाल्ले आसा अशे अरावंड 43 फॅमिलीजांक ह्या टायमान लंच आनी डिनर पावयता. तशेंच फ्री सॅनिटायझेशन प्रोग्राम जो आमी सुरू केल्लो त्याच्या अंडर अरावंड 138 घरां आयच्या डेटीन आमी सॅनिटायज केल्ली आसा. ह्या हितून आमी जे शिवोले कॉन्स्टिट्युएन्सींतले 6 पंचायती आसा ह्या 6 पंचायतींतली ही घरां आसा. आमकां ह्या प्रोग्रामाक बरो प्रतिसाद मेळ्ळो कारण अशें कळून आयलें की खुबशा जी घरां आसलीं तांकां सॅनिटायज करपाक खंय तरी खर्च येतालो आनी ते करपाक ते फाटीं फुडें जाताले. म्हणून जेन्ना आमी ही सर्वीस सुरू केली तेन्ना प्रत्येक वाठारांतल्यान आमकां फोन येवपाक लागले की आमी कोवीड आमचो पिरियड सोंपलेलो आसा आनी आमची घरां आमकां सॅनिटायज करूंक जाय आनी आमच्या फ्री सॅनिटायझेशन प्रोग्रामाच्या अंडर आमी ही सगळीं घरां सॅनिटायज केल्लीं आसा. ह्यान फुडें आतां आमी नवो जो इनिशिएटीव चालू केला तो म्हणजे आमकां अशें दिसून आयलें की लॉकडावन आसलेल्या कारणान खुबशा लोकांक आपल्यो ज्यो बेजीक नेसेसिटीज आसा ज्यो ग्रॉसरीज आसतल्यो मेडिसीन आसतल्यो ह्यो लोकांक घेवपाक खंय तरी त्रास जावपाक लागला. म्हणून आमी आजूच एक नवो इनिशिएटीव चालू केला जेच्या अंडर आमी जे लोकांक बेजीक ग्रॉसरीज किंवा मेडिसीन जे तेंची वखदां आसा ते घेवपाक जर त्रास जाता जाल्यार आमचो जो यूथ युनायटेड शिवोलीम ग्रूप आसा तो तांकां ही वखदां आनी बेजीक ग्रॉसरीज पावयतलो. थँक्यू.